नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री पदाचेर 12 वर्सां पुराय करून देशांत रचलो इतिहास. इटलीचे प्रधानमंत्री, इथिओपियाचे प्रधानमंत्री तशेंच मलेशियाच्या प्रधानमंत्र्यांनी लेगीत भेटयली परबीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वाक 12 वर्सां पुराय जाल्ले बद्दल राज्य भाजप मंडळांनी व्हडा उमेदीन आयोजीत केल्यो तरेकवार कार्यावळी. निस्वार्थ भावनेन देशाची केल्या सेवा. प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या जाल्ले बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे खातीर अभिनंदन प्रस्ताव जालो पारीत. अहमदाबाद मेट्रो विस्तार प्रकल्प तशेंच आंध्र प्रदेशाच्या अमरावती हांगा प्रशासकीय संकुला खातीर गुंतवणुकीचेर जालो निर्णय. फाटल्या 2 वर्सांत रस्तो अपघाताचें प्रमाण 17% जालें उणें. राज्यांत 16 म्हत्वाच्या सुवातींचेर उबारतले AI आधारीत येरादारी कॅमेरा. आनी कोन्नीदाद जमनीचें रक्षण करप आनी ताचेर जावपी बेकायदेशीर बांदकाम थांबोवप ही कोन्नीदादाची जबाबदारी. तातूंत सरकाराचो हस्तक्षेप ना. येणावळ मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांची स्पश्ट गवाय. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां देशाचे प्रधानमंत्री म्हूण नेमणूक केल्ल्याक आयज 12 वर्सां पुराय जाता. ह्या पदाचेर वेंचून येवन इतल्या काळा खातीर पद सांबाळपी ते पयलेच प्रधानमंत्री जावन आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशान अणभविल्ल्या अमृत काळाचो पळोवया हो खासा नियाळ. 2026 भारतीय लोकतंत्राच्या इतिहासांत आयचो दीस नवो अध्याय थारला. स्वतंत्र भारतांत जन्मल्ले देशाचे पयले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सेगीत 4399 दीस भारत मातेची सेवा करून नवो इतिहास रचलो. भारताचे आदले प्रधानमंत्री पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांचो 4398 दिसांचो रिकॉर्ड मोडून नवो इतिहास प्रधानमंत्री मोदी हांणी रचलो. ह्या इतिहासीक शिखराचेर पावपाचो तांचो हो प्रवास सुरू जालो तेन्ना 2014 वर्सा जाल्ल्या वेंचणुकेंत देशाचे प्रधानमंत्री म्हूण तांणी सोपूत घेतलो. वेळ बदल्लो, कितलीशींच आव्हानां आयलीं, मात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे विशीं आशिल्लो लोकांचो अतूट विश्वास दिसान दीस वाडतच उरलो. पयलीं 2019 आनी मागीर 2024च्या वेंचणुकेंत जैताची सेगीत इतिहासीक हॅट्रिक करून भारतीय राजनितीच्या इतिहासांत भांगराळो अध्याय प्रधानमंत्र्यांनी जोडलो. राष्ट्र प्रथम हो संकल्प दवरून सबका साथ, सबका विकास आनी सबका विश्वास ह्या भावनेक लागून लोककल्याण करपाचेर तांणी सातत्यान भर दिलो. समाजांतल्या बारीक लोकां मेरेन जनकल्याणाच्यो येवजण्यो पावोवपाचो तांचो अथक प्रयत्न सदांच चालू आसा. गुजराताचे मुखेलमंत्री म्हूण तांणी राज्याची कमान सांबाळ्ळी आनी उपरांत सुशासन आनी उदरगतीची नवी परिभाषा बरयली. तांकां गुजरात मॉडेल म्हूण नामना मेळ्ळी. फकत उद्देगच न्हय जाल्यार कृशी क्षेत्रांत लेगीत क्रांतिकारी बदल प्रधानमंत्र्यांक लागून घडले. तंत्रगिन्यान, डिजिटलायझेशन हाचेर तांणी चड भर दिलो. तंत्रगिन्यानाक लागून जाणून घेवपा खातीर आनी जनते मेरेन पावोवपा खातीर पारदर्शकपणान दूरदर्शी विचारांनी डिजिटल इंडियाचो नवो पावंडो प्रधानमंत्र्यांनी रचलो. गुजराताची उदरगत करपी यशस्वी मॉडेल म्हूण राष्ट्रीय लोकप्रियतेचो आदार ते थारले. प्रधानमंत्री मोदी हांणी उद्यमी, स्टार्टअप्स आनी वेल्थ क्रिएटर्स हांकां राष्ट्रीय उदरगतीचे भागीदार मानले आनी हाका लागूनच सगळ्यांत व्हडली महामारी आनी कुराजनितीक संकश्टां आसून लेगीत भारत संवसारांत सगळ्यांत व्हडली अर्थवेवस्था आशिल्लो देश थारलो. इतलेंच न्हय, भारत आयज तांच्या नेतृत्वा खाला सगळ्यांत व्हडलो खाद्यान्न निर्यात करपी देश थारला. 2016चो सर्जिकल स्ट्रायक, 2019तलो बालाकोट एअर स्ट्रायक तशेंच ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यकाळांत घरांत घुसून मारपी आक्रमक सिद्धांत ताची साक्ष दिता. भारताची बदलपी मानसिकतेची ही महागाथा हो बदलाव भारताच्या आधुनीक, आत्मनिर्भर आनी वैश्वीक विकास इंजिनाच्या रुपान उबारपी इतिहासीक प्रमाण थारला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या ह्या 12 वर्साच्या कार्यकाळाचेर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी खोस उक्तायली. गौरव का पल है
कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में 12 साल भी कंप्लीट हो गया है और लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक चुने हुए प्रधानमंत्री सबसे लंबा कार्यकाल तक इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में काम करना, ये एक ऐतिहासिक पल है। इस कार्यकाल में जो काम हुए हैं हमारे देश के लिए, मैं मानता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारत इसी समय मोदी जी के कार्यकाल में विकसित भारत की तरफ हमने अपना कदम रखा है। तशेंच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी प्रधानमंत्री मोदी हे लोकांच्या विश्वासाचो पुरावो आसात अशें म्हळां। घरमंत्री अमित शाह हांणी देशाक गुलामी मानसिकतेंतल्यान मुक्त करून पुनर्जागरण करपी प्रधानमंत्री मोदी हांची तोखणाय केली। इटलीच्यो प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हांणी लेगीत प्रधानमंत्र्यांक परबीं भेटयल्या। मलेशियाचे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हांणी प्रधानमंत्री मोदी हांची तोखणाय केली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सेगीत 12 वर्सां खातीर पद सांबाळून केल्ल्या राजकीय विक्रमाची खोस मनोवपा हेतान भाजपाच्या पणजी मंडळान पणजेच्या महालक्ष्मी देवळांत वचून प्रार्थना केली। ह्या वेळार येणावळ मंत्री आनी पणजेचे आमदार आतानासियो मोन्सेरात हजर आशिल्ले। मोन्सेरात हांचे सयत हजर आशिल्ले भाजप मंडळाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तशेंच समर्थकांनी एकठांय येवन प्रधानमंत्र्यांचे बरे आरोग्य, आयुष्य आनी राष्ट्र सेवे खातीर अखंड मार्गदर्शन लाभचें अशी प्रार्थना केली। ह्या वेळार उलोवप करतना फाटल्या 12 वर्सांत प्रधानमंत्री मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशांत उदरगत, सुशासन आनी भौशीक कल्याणाच्या तरेकवार वाठारांनी उल्लेखनीय उदरगत केल्या आनी तांच्या फुडारपणाक लागूनच संवसारीक पांवड्यार भारताची वळख समृद्ध जाल्या अशें मोन्सेरात हांणी मुखार सांगलें। In the service of the nation, we came here to wish him all the best. We came here to seek God's blessing for his good health and to carry on the good work what he's doing as far as the country is concerned. I think he is the longest serving minister. And we came here basically to pray for his well-being and for his good health, so he continues the service of for the nation for years to come. We want to see him back again as a prime minister in 2029. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाक लागून 12 वर्सां पुराय जाल्ल्या बद्दल देवाच्या उपकार आठयत फातोर्डेच्या दामबाब देवळाक भेट दिवन थंय प्रार्थना केली। ह्या वेळार पत्रकारां लागीं उलयतना काँग्रेस सरकाराच्या 10 वर्सांच्या काळांत देशांत तरेकवार घोटाळे जाले, पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुत्रां हातांत घेतिल्ल्याक देशांत उदरगतीचो नवो अध्याय सुरू जाला अशें दामोदर नायक हांणी सांगलें। सकयलचे सरकार आणि त्या दिसा पासून आयज आमी मानान दोळ्यान दोळे घालून कोणा कडेन उलोवंक शकता, आमी सांगूंक शकता कितें डेव्हलपमेंट जाला तो मागीर रांदचे कुडीच्यान पासून ते अंतराळ पर्यंत हांगासर पर्यंत जो विकास जाला तो विकास म्हणून आमी सबका साथ सबका विकास म्हणत आमी फुडें वतात, तो विकास आसा। आयज हातूंत भितर सगळी उजळणी करत जाल्यार घरांत खंय गॅस आसतले, खंय उज्ज्वलाची स्कीम आसतली, खंय उजाल्याची स्कीम आसतली, खंय जनधन स्कीम आसतली, खंय सगळे विकासाचे पूल आसतले, खंय त्याच बरोबर देशाक एका वेगळ्या वातावरणान व्हरपा खातीरचे हें आसतलें। पयलींचो भारत आनी आतांचो भारत हो भारताचो भितरलें सगळें चित्र बदलपाचें काम माननीय नरेंद्र मोदीजीन केल्लें आसा आनी म्हणून तें काम करतना आयज संपूर्ण भारतभर, इवन भारतभर न्ही ती देशाच्या भायर सुद्दां जंय जंय आमचे मोदीचे चाहते आसा, भारतीय जनता पार्टीचे चाहते आसा आनी त्याच बरोबर नागरीक आसा, तांच्यांनी सगळ्यांनी आज संकल्प केल्लो आसा की प्रत्येक कोण तरी देवळान वतले, कोण तरी गिरजा घरान वतले, कोण तरी चर्चीन वतले आनी आयज मास आसतले, खंय तरी पुजा आसतली आनी हे संपूर्ण देशभर चलतना गोंयय ताचे फाटल्यान भायर रावचें ना। आनी गोंयच्या 40 मतदारसंघात आज अनेक देवळांनी पुजा, मागीर अर्चना, मागीर त्याच बरोबर घराणी, त्याच बरोबर प्रेयर्स आनी हें सगळें आयज जाता। परवरी प्रधानमंत्र्यांच्या 12 वर्सांच्या सुशासनाची खोशी मनयतना स्वच्छताय मोहीम, आयुर्वेदीक भलायकी शिबीर तशेंच हेर उपक्रम राबयले। पत्रकारां लागीं उलयतना परवरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशा खातीर
निस्वार्थ सेवा करून 2047 मेरेन ह्या देशाक उदरगतीच्या तेंगशेर पावोवपाचें सपन पळयलां आनी सगळ्यांनी एकठांय येवन तांच्या ह्या ध्येयाक हातभार लावचो असो उलो मारलो. सगळे पळोवन घेतले जाल्यार वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ पार्ट वेर एवरीबडी इज टुगेदर and in that particular thought of celebrating the 12 years we thought of putting ourselves together as Porvorim constituency and participating in these whole celebrations. Today morning we started with Swachhata Hi Seva with Swachh Bharat initiative of our Honorable Prime Minister to create the awareness, talk about segregation, talk about banning of plastic and ensuring that we have our areas and surroundings clean. In the real thought of Swachh Bharat, Swachhata Hi Seva was with the 3 panchayats along with our ZP, Sarpanch, Panch members, our Mandal Adhyaksh Sabha Vinit Pishri, Vinit Parab and the rest of the party committee members. That followed with the whole thought of how we can promote Ayurveda and the check by Dotor, ensuring that every citizen of this particular city, our constituency is checked for his health and for his welfare. We strongly believe that whether it's a women, youth, the elderly man, everybody needs to have a preventive checkup. Today we are very proud and with a moment of pride as our Prime Minister completes 12 good years as a Prime Minister elect, continuously creating a record for the country. It is not only a record from his side, it is a record for all of us to come and celebrate and be a participant of creating Vikasit Porvorim, Vikasit Goa, which is a part of nation building and state exercise of creating the whole model of Vikasit Bharat 2047. अर्डोणेचे आदले आमदार ग्लेन टिकलो हांणी लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशात जाल्ल्या उल्लेखनीय उदरगतीची गवाय दिली. Today, being an auspicious day, we are celebrating 12 years of our Honorable Prime Minister Narendra Modi's rule, his great good governance. And today in the village panchayat of Basora, being in Aldona constituency, we have organized a health care for all the senior citizens. So today, in fact, we are happy that on this day of Honorable Prime Minister Narendra Modi, we have taken this step of, telling the people of Goa, and especially where it's been brought up by the Panchayat of Aldana, with our dynamic leaders over here, that people are all very happy with the governance that's given globally and for Bharat, that we need a powerful leader like this and to take things forward for a country which has been working day and night. And with this, we are very happy that all this, what Authority Basora Panchayat has done should be followed by everybody in all the state of Goa. So I wish Honorable Prime Minister all the very best. मांद्रे भाजपा मंडळ आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी लेगीत आदले आमदार दयानंद सोपटे हांच्या फुडारपणा खाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री पदाचेर 4399 दीस पुराय करून विक्रम स्थापीत केल्ले बद्दल भगवती सप्तेश्वर देवळांत प्रार्थना केली. आणि प्राईम मिनिस्टर 2014 जेन्ना तेंच्यांनी ती खुर्ची सांबाळ्ळी ते आज पर्यंत दीस रात काम करता करता गेली 12 वर्सां ज्या पद्दतीन ह्या देशाची प्रगती केली आणि ह्या देशाचे नाव आज जर संबंध जगामध्ये जर पळयले जाल्यार 4थ्या नंबराचेर आसतले. कालांतरान ह्या जगाचेर 3ऱ्या नंबराचेर ते हाडटले आणि एक हाडच्या खातीर दीस रात ते काम देशा खातीरय करतात आणि देशाच्या जनते खातीरय करतात. जनता जी ह्या देशाची आसा ती तेंच्या फुडें तेंच्यांनी 3 घटक दवरून, एक म्हणजे आमचे महिला वर्ग असो, युवा वर्ग असो आणि आमचे शेतकरी किसान वर्ग असो, तांकां केंद्रबिंदू धरून अडीअडचणी जाणून घेवन सगळ्या तरेची काम बरें काम तेंच्यांनी केल्लें आसा. म्हणूनच आज भारत देशाचें नांव सबंद जगाचेर आज कदाचित अमेरिकेचो आमचो राष्ट्राध्यक्ष आसूं, वेगवेगळ्या राष्ट्रांचे जे नेते जे आसात, अध्यक्ष असो, प्रायम मिनिस्टर असो, आज मानान आज आमच्या देशाचे पंतप्रधान त्या देशांनी मान दिता. आयज केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे जाल्ले बसकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या पदाचो सगळ्यांत चड काळ ताबा सांबाळिल्ल्या खातीर मंत्रिमंडळान तांच्या ह्या विक्रमा खातीर अभिनंदन प्रस्ताव पारीत केलो. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत म्हायती आनी वितरावणी मंत्री अश्विनी वैष्णव
पत्रकारांक म्हायती दिताले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या पदाचेर नियुक्ती जाले उपरांत 4,399 दीस निस्वार्थ भावनेन देशाची सेवा केल्या आनी ह्या प्रवासात देशाची उदरगत करपा खातीर तांची वचनबद्धताय आनी तांची मूल्यां तरणाट्या पिळगे खातीर उर्बा दिवपी आसात अशें मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. नरेंद्र मोदी जी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक निरंतर देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं. उन्होंने निर्वाचित पीएम के तौर पर 4,399 डेज की निरंतर सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है. कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के एक साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको इस देश ने विश्वास दिया. उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया. तशेंच आयज जाल्ले बसकेंत अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 चो विस्तार करपा खातीर 2,169 कोटी रुपयांची गुंतवणूक लेगीत मंजूर जाल्ल्याची म्हायती मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. ते भायर आयचे बसकेंत आंध्र प्रदेशाच्या अमरावती हांगा केंद्र सरकाराचे कार्यालय संकुल आनी केंद्र सरकाराचे निवासी संकुल उबारपा खातीर संमती जाल्ल्याची म्हायती लेगीत मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए. एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए. अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है. इसमें 5 स्टेशन होंगे, 6 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है. और जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है कि सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बन रहा है. सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो बन रहा है, उसको एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी इस मेट्रो के माध्यम से मिलेगी. दिल्ली भेटीर गेल्ले मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज केंद्रीय उर्जा आनी घर निर्माण मंत्री मनोहरलाल खट्टर हांची भेट घेवन तरेकवार विशयाचेर चर्चा केली. एक्स माध्यमाचेर संदेश घालून ह्या बसके विशीं म्हायती दितना राज्यांतले घर निर्माण प्रकल्प तशेंच शार उदरगत येवजणेचेर ह्या वेळार मंथन केल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. तशेंच नागरीक केंद्रीत मुळावी बांदावळ सशक्त करपा खातीर आनी गोंयच्या हेर कल्याणकारी उपक्रमा विशीं ह्या बसकेंत चर्चा केल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. ते भायर राज्यांतल्या प्रलंबीत प्रकल्पा खातीर बेगोबेग निधी निर्धारीत करपा विशीं लेगीत हे बसकेंत उलोवप जाल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. गोंयांत गेल्या 2 वर्सांनी रस्त्याचेर जावपी अपघाताच्या प्रमाणांत सुमार 17% कमी जाल्या अशी म्हायती राज्य रस्तो सुरक्षा मंडळाच्या बसकेंत सादर केल्ल्या नियाळांत मुखार आयला. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे अध्यक्षते खाला जाल्ल्या बसके उपरांत येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो पत्रकारांक म्हायती दिताले. राज्य सरकारान अपघाताचो धोको आशिल्ल्या वाठारांत केल्ली येरादारी वेवस्थापनात बदल तशेंच तरेकवार सुरक्षा उपाय येवजण्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी केल्ल्यान अपघाताचें प्रमाण कमी जावपाक मजत जाल्या अशें गुदिनो हांणी मुखार सांगलें. तशेंच राज्यांतल्या 16 म्हत्वाच्या सुवातांचेर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आदारीत येरादारीचे कॅमेरा बसयतले अशी म्हायती लेगीत मंत्री मोविन गुदिनो हांणी दिली. Over the last data for last 2 years, various action being taken against the black spots, against accident-prone areas by various line departments. It has resulted also in 17% decrease in number of accidents. Of recent, you have seen accidents have been taking place as with lot of rent-a-car operating on the roads. We have decided to launch a drive and see that all of them have speed governors. All of them comply with the rules under Motor Vehicle Act, and whether the license terms under which rent-a-car vehicles were given licenses, whether they are adhering to that. We are going to be very strict. I have asked the department to take action. Cameras are ready for 26 locations, but what I have advised the department is we were supposed to launch these 26 AI-based cameras on
16th of this month, I have advised the department that we will launch it from 1st of July. Meanwhile, from 16th or from today onwards, the smooth flow of traffic like शार आणि नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी राज्यांतले साबार खाजगी रान वाठार तशेंच प्राणी संग्रहालय सुरक्षीत करपाचें उतर दिलां. शार आनी नगर उदरगत मंडळान रान खात्यान केल्ल्या शिफारसीच्या आदाराचेर हो निर्णय घेतला अशें तांणी म्हळां. तशेंच हे विशीं सर्वोच्च न्यायालयान याचिका दाखल केल्ल्याची म्हायती लेगीत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. सध्या सर्वोच्च न्यायालयान खाजगी रान वाठार काडून उडोवपाक तात्पुरतो स्थगितीचो आदेश दिल्ल्यान तांकां प्रशासकीय सुरक्षा दिवप गरजेचें आसा अशें स्पश्टीकरण लेगीत मंत्री राणे हांणी दिलें. तशेंच संवर्धनाच्या प्रयत्नांक आनीकय नेट दिवपा हेतान राज्य सरकार खाजगी रान वाठाराची सुरक्षा वाडोवपा खातीर डबल लेयर सुरक्षा प्रणालीचो वापर करतले अशें तांणी मुखार सांगलें. Town and Country Planning meeting today in the board has taken a decision based on the letters received from the Forest Department that all private forests in the state, wildlife sanctuaries will be protected at any cost. All the survey numbers of 554 survey numbers that were removed from private forest will be protected. Affidavit has already been filed in Supreme Court, and in addition, there is a stay on the Supreme Court on the removal of the private forest. Hence, it's the duty of the state government, the Forest Department and the Town and Country Planning Department to have a double layer protection. Necessary information through affidavit is filed with the Honorable Supreme Court. All the private forest reports will be honored by the state government. There will be no scope for manipulation and will be strictly going by the private forest. कोमनीदाद ही एक स्वायत्त आणि स्वतंत्र संस्था असून तांच्या जमनीचेर बांदकाम करपाक सरकारान कसलीच परवानगी दिवना आनी हे आदी कोमनीदादीच्या वांगड्यांनी घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून लोकांनी तांच्या जमनीचेर घरां उबारली तातूंत सरकाराचो कांयच हात ना अशें मोन्सेरात हांणी स्पश्ट केलें. Comunidad is an independent body by itself. Our thing is what when we have requested basically the Comunidad. There's back again to go to you for yesterday's the thing. CM has clearly said that there are many Comunidad who has not given, are not given, but who has basically allowed them to put these houses. It is someone from the community itself. No, government has not allowed them to build anything illegal or legal, whatever you call. Some people had got some receipts, some slips. Some people have taken money from the comunidades. Those comunidades also there, and they are also a body. Basically, it comes through the elections also. After every 3 years, I think they have this elections out there. So somebody at that time when someone built suppose I built a house in maybe in 1990. Someone has given me. It is not just I came and built my house, because ultimately it is the duty of the comunidad to protect its property. It is not government's duty. Government is just to oversee the process how the comunidad basically function. It's simple as that. पणजेच्या फुटबॉल मैदानाच्या मालकीविशीं आनी वेवस्थापनाविशीं स्पश्टीकरण दितना हो प्रश्न बेगीनच सुटावो करतले अशी माहिती पणजेचे आमदार आतानासियो हांणी आयज पत्रकारांक दिली. ह्या मैदानाची उदरगत The land belongs to Town and Country Planning Department. And then after developing this, they were supposed to hand it over to the CCP. Now I am yet to meet them. I will be meeting the minister and sorting out this issue. And then what will be the function of the ground, that also we need to see basically. It should not be like a white elephant. पर्यावरणात समतोल राखपा खातीर आनी गोंयाक पाचवेचार करपाचे दिकेन खेळ आनी तरणाटे वेव्हार खातें तशेंच गोंय प्राधिकरणान एकठांय येवन झाडां रोवपाच्या मोहिमेक सुरवात केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या एक पेड़ माँ के नाम ह्या संकल्पनेंतल्यान उर्बा घेवन ही मोहीम चालीक लायिल्ल्याची म्हायती खेळा खात्याचे संचालक डॉ. अजय गावडे हांणी दिली. तशेंच खात्याच्या ह्या मोहिमेचो मुखेल पावणो 27 जून दिसा एकाच दिसान 1000 झाडांचे रोंपे लावन विक्रम नोंद करपाचो आसतलो अशें लेगीत तांणी मुखार सांगलें. So Honorable Chief Minister has given directions to all the departments that we should be doing this tree plantation drive across state of Goa, all departments. Even a concept of ek ped maa ke naam.
हाज्या हातूंतल्यान ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑल्सो हॅज पास्ड ऑन दीस मॅसेज. सो आज जॉयंटली डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स आणि SAG we have started this drive planting trees at the Kampal. Also we have tree plantation plan specifically at Athletic Stadium Mambolim. So वेगळे जे आमचे कॉम्प्लेक्स आसात जंय आमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा ट्री प्लांटेशन करपाक इन असोसिएशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान थोडेशें हेल्प घेवन आनी आमी स्वता फक्त प्लांट करचे ना, बट वी हॅव ऑल्सो डिसायडेड दॅट त्या झाडाची काळजी त्या ऑफिसरान जे प्लांट केला तांणी ती घेवपाक जाय. तो दक्षिण पश्चिमी मॉन्सुनान गोंयांत प्रवेश केलो आसलो तरी लेगीत अजून पावसान फावो तसो नेट धरुना. भारतीय हवामान खात्यान आयज गोंया खातीर जारी केल्ल्या म्हायती प्रमाण 10 ते 12 जून मजगतीं पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. ह्या काळात उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत उटंगराच्या पावसा सयत जोगला गडगड आनी वादळी वारे व्हांवपाची शक्यता आसा. पळयाचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी निमाणे कडेन परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. फाटल्या 12 वर्सांत केंद्रांतल्या NDA सरकारान गरीब आनी उपेक्षितांच्या कल्याणा खातीर म्हत्वाचे बदल केल्यात. आठाणी सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्ल्याचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो देशवासियांक संदेश. पश्चिम आशियांतल्या झुजग्रस्त परिस्थितीच्या फाटभुंयेर देशांत पेट्रोल, डिझेल आनी LPGची पुरवण आसा सुरळीत. आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत अपर सचिवांनी दिल्या म्हायती. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केलां. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.